शुक्रारा कदंबा बायपासाचेर एका हॉटेलात जावपा आशिल्ल्या जीएसटी मंडळ बसकेच्या सुवातीचेर मोठ्या संख्येन जमून केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामनाक मेळपाचो प्लान मायनिंग पीपल्स फ्रंटान केल्लो। त्या खातीर मोठ्या संख्येन एकठांय जावपाचो उलोय मायनिंगांतल्या लोकांक मारिल्लो। ब्रेस्तारा सकाळी फ्रंटाचे फुडारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळे। अर्थमंत्र्याक मेळपाची वेवस्था आपूण करता, असले काय करूं नाकात म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान फ्रंटवाल्यांक सध्या थंड केल्यात। सीएमान आमकां सकाळी 11:30 मिटिंगेत सांगलें की फायनान्स मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट जी आसा ती आपूण क्लियर करतलो, आपूण घेवन वयतलो आनी आपूण ते मिटिंगेन आसतलो अकॉर्डिंगली। आनी मागीर तेणी अपील केलो की अशें आसतना तुमी थंय सगळ्यांनी चड जाण लोकांनी येवचें न्ही, तुमचे 5 जाण कोण आसा ते 5 जाणांक आपूण अपॉइंटमेंट घेवन तेजे कडेन अपॉइंटमेंट मिटींग करून दिता अशें सांगलें। आमी आमचें जें एज्युकेशन आसा तें एज्युकेशन कॅन्सल केलें। तेणी हें सांगलें की आमी जेन्ना सांगलें की आतां 1.5 वर्स जालें मायनींग लोकांक काडलेले आसात, तर ते सांगलें तो म्हणपाक लागलो की आपूण सगळ्या लोकांक घेवपाक येतलो जेन्ना कोणाक काडलेले आसा तांकां, आनी ह्या म्हयन्याच्या एंड पर्यंत आपूण मायनिंगचें डिसिजन घेवचें सुरू करपाचें आपूण डिसिजन घेतलो, सरकार तेजें डिसिजन घेतलें। मायनिंगाचे तुमचे पुतीगांवकारू मेळपा आयले काल ते रिप्रेझेंटेशन घेवपाक तुमी तेंचे मायनिंगेचो पुतीगांवकार म्हाका मेळपाक आयलो। तेंच्यांनी म्हटलां की फायनान्स मिनिस्टरान आमकां अपॉइंटमेंट दिवची म्हणून। सो हांवें सांगलां तांकां हांव फायनान्स मिनिस्टरान डिस्कस करता आनी एक तांकां 2 मिनटां मेळपा खातीर फायनान्स मिनिस्टरा खातीर अपॉइंटमेंट मेळटली। मायनिंगाचे मात फुडें कशें कितें ताचेर मुख्यमंत्री नेमके कांयच उलयना। विचारिल्ले खेपे मिडियाक सरकार शक्य तितले यत्न करीत आसा म्हूण एक सारको सांगीत आसा। रोड मॅप हांव आत्तां सांगूंक शकना तुका, बट वी आर ट्रायींग हार्ड टू स्टार्ट मायनिंग। चलता जाता तितके बेगीन जातली। अजून तरी कांय ठरोवंक ना, मेळना फुडें हांव सांगता, जातली चड करून। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी।